नाताळांची तयारी गोंय तशेंच संवसारांत म्हयनोभर पयलींच सुरू जाता. नाताळांच्या निमतान पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनान ह्या वर्सा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आयोजीत केला. इको फ्रेंडली नखेत्रां घरांत तयार करची हो ह्या सर्ती फाटलो हेतू आसा. ही सर्त 22 डिसेंबराक पर्रात रिटायर जातली अशी माहिती मंत्री मायकल लोबोन दिल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. Okay, we are having once again fourth All Goa Star competition and second All Goa Carol singing competition here in Parra on the 22nd of December. The star competition will start at 10 o'clock and the carol singing competition will start at 6 p.m. on the same day, 22nd December. So I would like to request, especially people of Parra, Kalangut constituency and all over Goa to please take part in this competition. And as being told already, we are insisting on handmade stars. This competition and the presentation is specially held to inculcate, to bring in, so that all our youth especially brings stars which are made of handmade. Star was a sign when the three kings got lost while going to search for our baby Jesus. Star was a sign. They saw the star, and the star led those three kings to the crib where Jesus was born. So the same star, the star what we are hanging in our homes, should be what is within us. So it should be handmade. So that's why we are encouraging this competition, and I would request once again all the people of Goa to please take part in this competition. आम्ही जी स्टार्स आम्ही कॉम्पिटिशन दवरता तेंच्यो दोन कॅटेगरी आसतल्यो. पयली कॅटेगरी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी लिमिटेड आणि दुसरी कॅटेगरी जी आम्ही एक्सपांड केल्या ह्या वर्सा ती ऑल गोवा कॅटेगरी. हितून व्हेरी इंटरेस्टिंग सगळे प्रायझां आसा, इनामां आसा, आकर्षक इनामां आसा प्रत्येक कॅटेगरीन. इनामां बरोबरच सगळ्यांक ट्रॉफी मेळटल्यो. स्टारा कॉम्पिटिशन करपाचे आमचे मेन म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह आसलो की ट्रेडिशनल जी स्टारां आसा, जी लाकडाची फ्रेम आसता, ती लाकडाचे फ्रेमींग फोली लावन आनी एक ल्हानसो आमी पयलीं गोठोय करताले. सो तसली आमची ते ट्रेडिशनल थोड्यो आमच्यो व्हॅल्यूज ज्यो आसा त्यो कमी जायत जाल्या. सो हेका लागून आमी हे फेस्टिवल स्टार्स आमी आयोजीत करता. ते पारंपारीक जे ट्रेडिशनल आमचे कल्चर आसा, गोवन कल्चर, जावं क्रिसमसाक आमी जी स्टारां करता ते ट्रेडिशनल आसूंक जाय हो आमचो मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. आनी ह्या म्हयन्याचे 22 डिसेंबराक ही स्पर्धा आमी घेतले. सकाळचे 10 ते 4 वरां मेरेन आमी ही स्टारां एक्सेप्ट करतले एंट्री, आनी सगळे ते अरेंजमेंट आमी केल्लेले आसा हांगा. सो लोकांक आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, तुमी स्टारां घरा कडेन केल्ली स्टारां तुमची कला प्रदर्शीत तुमी हांगा करूं येता ह्या स्टारांक.